Welcome to Garden of Glory. In 2 Corinthians chapter 12 verse 1 to 10, Paul shares about heavenly visions and then about a thorn in his flesh. He prayed for it to be removed, but God said, "My grace is sufficient for you, for my power is made perfect in weakness." Let this truth strengthen your heart today. कोरिंथकारांक दुसरें पत्र ओवेस्वर 12 वळी 1 ते 10. ओसोक्त पावलूक देवान फावो केल्लीं दर्शनां आनी प्रकाशन्यो. व्हडवीक सांगून कसलोच फायदो ना, तरी हांव सांगीत रावतलों कित्याक सांगची गरज आसा. आनी सोमयान म्हाका फावो केल्ल्या कांय दर्शनाची आनी प्रकाशन्यांची खबर करतलों. क्रिस्ताच्या एकवटांत आसलेल्या एका मनशाक हांव वळखतां. 14 वर्सां आदीं ताका सरकार खुद देवा मुखार उबारून व्हेलो. ही उबारणी म्हजे कुडी सयत जाली ओ म्हजे कुडी भायर जाली तें हांव नकळो. देवूच जाणो. ह्या मनशाक वैकुंठांत उबारून व्हेलो म्हूण हांव जाणो. हेंय म्हाका कुडी सयत ओ कुडी भायर घडलें जाल्यार हांव नकळो. देवूच जाणो. थंय मनशाच्या उबारणी उचारूंक जायनात आनी जांची गजाल करूंक मनशांक फावो ना तसल्यो गुपीत वस्तू ताणें आयकल्यो. ह्या मनशाक फावो केल्ल्या अणभवा विशीं व्हडवीक सांगूंक हांव तयार आसां. पूण म्हजेच विशीं जाल्यार फकत हांव कितलो असोक्त म्हूण दाखोवन दितात त्या वस्तू विशीं व्हडवीक सांगतलों. अशें करून व्हडवीक सांगूंक सोदीन जाल्यार हांव पिसो जावचो ना, कित्याक सत तेंच सांगतलों. तरी अशें हांव करचो ना, कित्याक म्हणल्यार म्हाका पळोवन आनी म्हजें आयकून म्हजें मोल करूंक जाता तितलेंच पुरो. हाचे परस म्हजें ओदीक उंच मोल म्हज्या अप्रूप प्रकाशन्यांक लागून कोणेंच केल्ली म्हाका नाका. त्याच म्हज्या उत्तम प्रकाशने पासत हांव गर्वान फुलोना जावंक म्हज्या आंगांत देवान रोंबलोलो एक कांटो आसा. तो म्हाका सोतावंक धाडटलो. सैतानाचो एक दूत. हाका लागून हांव गर्वान फुलोवंक शकना. ह्या विशीं ह्या सणसण्यांतलो म्हाका निवार म्हूण 3 फावटी प्रार्थना करून हांवें सोमयाक मागलें. पूण सोमयान म्हाका अशें सांगलें, म्हजी मजत पुरो तुका, कित्याक असोक्तायेंत म्हजें बळ संपूर्णायेन पोरजोळता. देखून क्रिस्ताचें बळ म्हजे सोबे वचचे खातीर भोव व्हडे खुशेन म्हज्या असोक्तायेंची व्हडवीक करतलों. म्हणटच हांव असोक्त म्हूण म्हाका बेमान केलो म्हूण वेगवेगळ्या गरजांक सांपडलां म्हूण दुमाळो भोगलो ओ तरेतरेचे अडचण्यांनी चपलो म्हूण परवाच ना. क्रिस्ता पासत हे सगळे गोतींत हांव मुरगोडटां, कित्याक जितलो हांव असोक्त तितलो हांव क्रिस्ताचे शक्तीन सक्तिवंत. Paul had great spiritual experiences, but God allowed a thorn to keep him humble. 3 times he prayed for it to be removed, but instead, God gave grace. Weakness is not a failure. It's an invitation for God's power to shine. When we are weak, Christ is strong. This is the secret of strength, to boast in weakness, so Christ's power may rest on us. Let us pray. Lord, thank you for your grace that sustains us.
When we are weak, show your power in us. Help us trust your plan, even when the thorn remains. Let our lives boast not in our strength, but in your sufficiency. In Jesus' name, amen. Thank you for joining us on the Garden of Glory. If this message blessed you, please like, share, and subscribe. Dear Baran Koro.